पाव मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम्या पावलार पाव मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम्या जेरुसाले शान देवा वसीचे ताकाचा मी तुई मेळू गोस्वाचे जेरुसाले शान देवा वसीचे ताकाचा मी तुई मेळू गोस्वाचे पावलार पाव मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम्या पावलार पाव मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम्या बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो देवाच्या कुटुंबाची वांगडी कशी सदांच ताका मेळूंक आमी मेळूंक आनी ताची सेवा करूंक आमकां आयती कर तयार कर म्हण हे मिसाचे भेटेंत आधार मागुया. नी पवित्र रितीन फावती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सरपत्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या कागुतो सोम्या कागुतो सोम्या कागुतो सोम्या कागुतो प्रिसा कागुतो प्रिसा कागुतो प्रिसा कागुतो प्रिसा कागुतो सोम्या कागुतो सोम्या कागुतो सोम्या कागुतो सोम्या कागुतो. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसू ओकेपणान बापा मुखार दवरुया. आयच्या दिसाक जी कोण आपलो झोल दीस मनयतात जी कोण आपल्या काजराचें वरस मनयतात तांकां मागण्या दवरून देवाचो आशिर्वाद तांकां मागुया. जी कोण मरून गेल्यात तांकां सासणीक विसो जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो ती म्हूण मागुया. तरेतरेच्या पिडांक सांपडलेलीं आसात भलायकी बिगडलेली आसा ओदी करून कोरोना व्हायरस ही पिडीचे बोली पडलेली आसात. मागुया देवान तांकां सगल्यांक कुडियोत्म्याची काळजां मनाची भलायकी फावो करूं आनी आमकां सगल्यांक सुरक्षीत सांबाळूंक आमकां आदार करूंक हे मिसाचे बेडेन आमचे खातीर मागुया. मोगान आपुरबायेन ही पिडेक बोली पडलेल्यांची सेवा करतलीं जायतीं आमची भावां भयण आसात. वेगवेगळे तरेन ती हो वावर करतात. दोतोर नर्सी दुसरी भावां भयणां सादो सुद्दां वावर करतात. तांकां सगल्यांक मागणें दवरून देवान सुरक्षीत सांबाळूंक आनी दवरूंक मागुया.
जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी मागतले म्हूण हे मागण्याचें आस्वासन दिलां. तांच्यो गरजो, तांची इंतेन्सवां, तांची मागणी हे मिसाचे भेटेंतल्यान देवा बापाक आमी उबारुया. मैमेवून देवा, सोरपुतवेदार बापा, सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आदी तुमी क्रिस्ता विरेत आसल्यात. इस्रायलाच्या नागरीकपणांतली तुमकां भायर आयलोली. भासावणीच्या कोरांक तुमी पोरकी आसल्यात. बरवसो आनी देव नासतना हे संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगळ्याचो उगडास धरात. पूण आदीं पयस आसतल्यान तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रगता वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांची ताणें एक पोरजा केल्या. तांकां दोशी कोत्तली वणत ताणें मोडली आनी सुमूर्तीच्या कायद्या नेमांनी उपजल्लो दुयेस आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे परी ताणें आपणा सवें दोगांचो एक नवो मनीस रोचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी कुर्सा उदेशी तांची दोगांचीच एकूच कूड करूंक तांकां देवाशी पोत्तून हाडल्यात. आपणा सवें तांचे मदीं आसलेल्या दुयेसाचो ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलेल्यान आनी शांती लागीं आसलेल्यान, कित्याक ताचे उद्देशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सवें बापा सशें वचूंक मेळटा. म्हणटच तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगताक तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोनदूतांच्या आनी प्रवादीचे बुन्यादीचेर बांदलेलें घर आनी तोच जेजू क्रिस्त त्या घराचो कोणच्या सोदीचो फातूर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोबे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगीन घेतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांतल्यान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती म्हणुया.
सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सर्वेस्पोराक 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 जोय जोय. सर्वेस्पोराक 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 जोय जोय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावन तुमी पुर्ती जावची खातीर सगळो ओगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पोराक 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 जोय जोय. सर्वेस्पोराक 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 जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्न उत्सवात हावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येतात येतना ताका जागे मेळटीत ते चाकर भागी. खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, ताका जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर भागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रतिच्या भवमडीनो आयची दोनी वाचपां आमकां देवान आमकां आपल्या कुटुंबाचे आपल्या घोराबेचे वांगडी केल्यात म्हणटकूच ह्या कुटुंबाचे वांगडी कशें सदांच ताका मेळूंक आयती रावंक तयार रावंक आमी प्रयत्न करूं. ही दोनी वाचपांच्या दिसाक आमकां आपयतात. पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरयलेली चिटीन तांकां कोण परी देवान आमकां आपल्या कुटुंबाची वांगडी केल्यात आपल्या पुता जेजू वरवीं पवित्र आत्मे वरवीं ताचो उगडास करता. पवमडीनो भाग्योन पावलो ही चीट जेन्ना एफेसकारांक बरयता तेन्ना एफेस शारांत ह्या लोकां मदें दोन तरेचे पंगड आसतले. एक पंगड जो जेजूचेर भावार्थ दवरतालो, जुदेव लोक भावार्थान जियेतालो, क्रिस्ताक मानतालो, नेम कायदे ते पाळटाले. जाल्यार दुसरे वाटेन आसलो ऑन भावार्थी लोक, जुदेव न्हय तसलो लोक. आनी असले परिस्थितीन बाबा म्हणून भाग्योन पावलो ही चीट तांकां बरयता आनी तांकां उगडास करून म्हणटा जरी दोन पंगड आसात तरी आसतना जेजू क्रिस्तान खुर्सार मरून आमकां सगल्यांक आपल्या बापाच्या कुटुंबाची वांगडी केल्यात. सगळे तरेचे जे उणत आसल्यो त्यो वणटी मोडून उडोवन आमकां सगल्यांक एक केल्यात. पयल्याच वळींनी भाग्योन पावलो तांकां उगडास करून अशें म्हणटा आदी तुमी क्रिस्ता विरेत आसल्यात, इस्रायलाच्या नागरीकपणांतली तुमकां भायर आयलोली, बासावणेच्या कोराराक तुमी पोरकी आसल्यात, बोरवासो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. पूण आदी हें सगळें आसलें पूण आतां तुमी पयस आसल्यांक आतां सगल्यांक देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं लागीं हाडल्यात, परतून तुमकां भितर काडल्यात, परतून ताणें ह्या कुटुंबाची वांगडी केल्यात. आनी देखून ही उणत आसली तरेतरेची वायटाची वेगळोचाराची ती मोडून उडोवन सगल्यांक एक सारकी केलोली आसात. ही व्हड देणें भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन हे पोरजेक मेळ्ळोलें आनी तांचे वरवीं आमकां फावो जाल्लो ह्या देण्याचो उगडास करता. आनी आनी कसलेच तरेचो वेगळोचार ना, अंतर ना, कित्याक सगळीं आमी एक सारकी ताच्याच कुटुंबाची वांगडी. आनी ह्या पासत बाबा म्हणिनो हे भाग तुका म्हाका फावो जाला जाल्यार आमी कितें करचें काय, कोण भाशेन आमी ह्या कुटुंबाची वांगडी कशी जिवोवची काय.
हाचो जबाब आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान बाबा आमकां मेळटा. जेजू थंयसर उगडास करून ही वोपार कशी समजणी कशी दिवन तांकां सांगता सदांच आमी तयार रावची गरज, सदांच आमी जागृत रावची गरज, सदांच आमी आयती रावची गरज. धोनी येता तेन्ना ताका मेळूंक आमी तयार आसूंक गरजेचें. केद्याय वेळार तो धोनी येवं, खंयच्याय वेळार तो भितर सरूं, पूण ताका आमी जागृत रावलोलीं आनी ताची सेवा करूंक आयती आसतलीं आमी आसूंक गरजेचें. आनी अशें आमचें आयतेपण हो धोनी पळयता, अशी आमची तयार आमी ताका मेळून घेवंक तयार आसा तें पळयता तेन्ना तो आमकां आपुणूच जावन आमची सेवा करतलो, आपुणूच जावन आमकां आपल्या आशिर्वादान भरतलो. बाबा तुका आनी म्हाका बावतिस्माच्या संस्कारांतल्यान हें भाग फावो जाला. देवाच्या कुटुंबाची वांगडी तूं आनी हांव जालोलीं आसात जाल्यार एकाच कुटुंबाची वांगडी कशी तुजी म्हजी वागणूक कसली जाता आनी जाल्या काय, तुजें म्हजें जिवीत कसलें जाता आनी जालां काय. एक कुटुंबाची वांगडी कशी आमचे मदें मोग मोयपास एकचार एकवटीत जिवीत आसा काय, हो वेगळोचार आजून पासून आसा, भायर रावप आजून पासून आसा. बाबा कुटुंबाची वांगडी कशी कुटुंबाच्या वडिलाक दोनयाक देवाक जेजूक आमी मेळूंक आमी आयती रावची गरज. कित्याक सांगनासतना रावनासतना वेळार घोडयेर हो धोनी येतलो आनी ते वेळार आमी तयार ना जाल्यार घोडी आमचें निसणटण जावंक शकता, आमी घोडे भायर पडूंक शकतात. देखून बऱ्या करण्या वरवीं बऱ्या जिविता वरवीं बऱ्या कुटुंबाची वांगडी कशी सदांच आमी आमच्या कुटुंबाच्या वडिलाक देवाक जेजूक ताच्या येण्याक आमी मेळूंक तयार रावंक आयती रावंक आनी हीच सेवा ताची सेवा करूंक ताका सेवा करतली ही वांगडी आमकां कर म्हूण हे मिस्साचे पेटेन जावन एकल्याक आदार मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा सी 30 पान 40 C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे स्पिवेट तुका मानता तो शिको हे बेटे घालता सुख दुख आमचे यादनीक पवित्र उतरा बदलून सांग या सोऱ्या उड्याचो आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताचे गुड रोगत ग्रास आमचो. म्हज्या बाबा हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेल्या ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Gesù melo, Gesù ci wonsala, Gesù nowiani etono. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीफ साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मारये देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भावा म्हणिनो, सुभागी आमी देवाक सदांच उपकारी रावची गरज आमी. कित्याक आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं बावतिस्माच्या साक्रामेंता वरवीं आमकां ताणें आपल्या कुटुंबाची वांगडी केल्यात. सगळे तरेचो वेगळोचार पयसावन पातकाची वणटी आसात त्यो मोडून उडोवन आमकां आपले देव कृपेचें जिवीत दिवंक आपल्या कुटुंबान ताणें आपल्या पुता जेजू वरवीं आनी पवित्र आत्म्या वरवीं भितर काडल्या. देखून हे असलें व्हड देणें, हो व्हड उपकार, ही व्हड बेसांव कृपा देवाची आमकां फावो जालेल्या कारणान जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज ओडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता निरासोर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमेची शांती सदाकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयली सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कम्युनियाचे मागणे म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बोव मळीक मास रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाकाच तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोडसरून केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू मोच्या D16 पान 55 D16 पेज 55. जेजू मोच्या किरकोळ मोसोत्नो मनशांक जाल्या ताची विटूचेतली, तोरी तुजें काडीच मोवावतले. म्हाका तसो सोडून वचूं नाका, तोरी तुजें काडीच मोवावतले. म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. तांबूक लागल्या म्हज्या वोत्म्यांक जेजू, म्हजें कांतूत स्वर्गा वेल्या उड्या. हे जेजूये तुका आशून रावता, तुजे शिवाय कसलोच म्हाका सुना. हे जेजूये तुका आशून रावता, तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. कोरोना व्हायरस हे पिडे समयार देवाची काकलुतीक मागणे. सर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतेक तुजो उत्तराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यांक तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ही आकांताचेर तूं अधिकार घे.
आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोरनाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कुर्पा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडून अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार ठेवता त्या धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बरवांसो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सुर्गेच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवची कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गेच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. फमडेन उगडास कोता. फाल्यां बुधवार 10 बुधवारांतलो 9वो बुधवार. सदांचे भाशेन सकाळीं 7:15 आमी तेर्स करतले. सायबीर मायक तेर्साच्या मागण्यांतल्यान उलो मारतले आनी 7:30 वाजता ही सदांचे भाशेन मीस जातले. डेली फ्लॅश जिविताचो प्रकाश फुडल्या 2 म्हयन्याचे नोव्हेंबर डिसेंबर ऑफिसांत आयिल्ले आसात. तुमी येवन व्हरचे म्हूण आमची विनंती. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमचे बरी राव तूं सोम्या शेवटाचें गायन गावया. E1 पान 70 आनी 100. E1 पेज 76. Somia go to Goamodlo Sorgarudo Papandilo Oskogan tu Gotai dino Ire santu Okapelo Amche bori rao tu somia Anodam Hallelujah, amche bori rao